पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांचे आजची पत्रकार परिषद जी आसा ती लोकोत्सव 2025 या संदर्भान आसा आणि ह्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर उपस्थित असतात आमचे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक आदरणीय श्री सगुण वेळीप सर, त्याचप्रमाणे आमचे कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकरजी, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर श्री माटे, बाकीचे सगळे अधिकारी, आजच्या जवळजवळ 17 तारीख ते 26 तारीख लोकोत्सवाचे मोठे उमेदीन जे लोक पळयतात तो लोकोत्सव 17 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन जातलें. या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री, त्याचप्रमाणे खासदार आदरणीय श्री सदानंद शेठ तानवडे, आमचे श्री मेयर, त्याचप्रमाणे हांव, हेजे बरोबर आमचे संचालक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी यांच्या उपस्थितीत हो उद्घाटनाचो सोहळो ह्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो. ह्या लोकोत्सवाक एकंदरीत जवळजवळ 20 राज्यांचे आर्टिस्ट आणि आर्टिजन्स, हँडीक्राफ्ट्स हे सगळे आपापली कलाकृती जी असतात खास करून आपल्या हातांनी विणलेली, त्याचप्रमाणे ह्या लोकोत्सवाक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा ह्या राज्यांतले विविध आपले कुझीन जे आसा, आपले खाण पिणे जे आसा ताजे वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा आसतले. हो लोकोत्सवाची सुरवात सकाळी 10 वरांपासून ते रातचे 10 पर्यंत आसतले. हो जो एकंदरीत लोकोत्सव जो आसा त्या लोकोत्सवाक वट्ट 600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो प्रत्येक राज्यांचो जो फोक फॉर्म जो आसा तो प्रेझेंट करतले. गोंयचे वट्ट 20 जे पंगड जे आसात त्या ह्या 10 दिसां भितर आपली कला परफॉर्म करतले. परत एकदा हांव तुमकां याद करून दिता, एक वेळ असो आशिल्लो फक्त ओन्ली 2 किंवा 3 पंगड गोंयचे ह्या लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट करताले. आज ज्या वेळाचेर हांवें टेक ओव्हर केल्ले आशिल्ले त्या दिसा पासून आमी वट्ट प्रत्येक नामणेचे जे फोक ग्रुप्स जे आसात त्या फोक ग्रुपाक आमी इन्वायट दिल्लो आसा. हो जो एकंदरीत जो लोकोत्सव जो आसा तो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि गोंयचे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे जोड पालवान हो मोठ्या प्रमाणात घडोवन येता. ज्या लोकोत्सवाची नॉट ओन्ली गोंयकार पण बरेचशे इंडियन टुरिस्ट म्हणून आसा, डोमेस्टीक टुरिस्ट म्हणून आसा, जे खास करून हो लोकोत्सव ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर गोंयांत येवपाचे, सहलीक येवपाचो एक प्रयत्न करतात, ते बुकींग करतात. आणि ह्या लोकोत्सवाची एक गोष्ट तुमच्या मुखार हांव शेअर करता. एक म्हणजे सामकी पेडणेची गरीब महिला, जी गरीब महिला म्हणटा आपण वर्साक 24,000 रुपये ह्या लोकोत्सवाची खरेदी करपा खातीर, म्हणजे घरान जे साहित्य जे लागता ते आतुरतेन वाट पळयतात. एक ग्रामीण भागातली महिला, म्हणजे ह्या लोकोत्सवाचो एक डेप्थ कितली आसा, म्हणजे तळागाळात सुद्धा ह्याचो लोकोत्सवाची अवेरनेस जाल्लो आसा हे ह्या एकाच कलाकृतीन आमकां उदाहरण आमकां पळोवपाक मेळटा. अशे हजारो फुटफॉल्स दिसाक उपस्थित आसात. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयकारांक, म्हणजे पर्यटक आसतले, इंडियन टुरिस्ट आसतले, इंटरनॅशनल टुरिस्ट आसतले, तांच्यांनी मुजरत ह्या लोकोत्सवाक सहभागी जावचे आणि ह्या लोकोत्सवाचो आस्वाद घेवचो अशें नमायेचे मागणे करता. म्हणून एक खास वैशिश्ट्य आमी ह्या लोकोत्सवाक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा ती म्हळ्यारूच ट्रायबल विलेज क्राफ्ट्स ह्या संदर्भात, आणि ती सुद्धा तसोच तरेची 17 ते 26 तारीख पर्यंत आसतले. एक वेगळ्या तरेची एक संकल्पना ह्या पासूनच आमी सुरवात करपाची केल्ली आसा, जेणे करून तांचो जो स्पेशल जो प्रॉडक्ट आणि तांची जी स्किल्स जी आसा ती स्किल्स सुद्धा ह्या संपूर्ण आर्टिजनाक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या माध्यमांतल्यान हो एक प्रकार आमी आज मुखार हाडपाचो केल्लो आसा. हेकाच जोडून
हो एक दुसरो भाग आसा आमचे कला संस्कृतीच्या संचालनाचे वतीन आम्ही कला गौरव आणि कला वृत्ती हे कार्यक्रमाचो बक्षीस वितरण सोहळा म्हणजे रिवॉर्ड्स प्रदान आम्ही 22 जानेवारी सांजेच्या ह्याच कला अकादमीच्या ऑडिटोरियम करतले आणि 25 जानेवारीक स्टेट गोवा स्टेट अवॉर्ड्स आणि युवा सृजन पुरस्कार परत कला अकादमीच्या मुख्य ऑडिटोरियम भितर आमी करतले. नामणेचो एक प्रख्यात मराठी फिल्मातलो दिग्दर्शक एक्टर महेश कोठारे हो ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून असतले, इन्क्लुडिंग गोयचो मुख्यमंत्री आणि बाकीचे सगळे आमचे ऑफिशियल्स अधिकारी. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातल्यान हांव सगळ्या गोंयकारांक आणि तुमकां सगळ्यांक ह्या लोकोत्सवाचो जी प्रसिद्धी आज पर्यंत तुम्ही दिल्ली आसा ती प्रसिद्धी तुम्ही दिवची आणि थोडेशें अवेरनेस करून लोकोत्सवाक जाता तितले फुटफॉल हाडपा खातीर तुम्ही प्रयत्न करचो. एक वेगळी थीम आम्ही ह्या लोकोत्सवाक दवरलेले आसात म्हणजे बॅकड्रॉप आसतलो, स्टॉल सुद्दां आतां सुद्दां काही गोष्टी तुम्ही क्लिप्स घेवपाक शकता. कशे तरेची आमची तयारी आसा, कशे तरेची आमी सुरवात केल्ली आसा आणि तुम्ही दिल्लो प्रतिसाद, तुम्ही दिल्लो सांगात, तुम्ही दिल्लो सहकार्य म्हणजे सतत काळजान भरपूर आसतलें. असोच मोग आसो, आशीर्वाद आसो सगळ्यांक देव बरें. कितले स्टेट्स आसता? ऑलमोस्ट 20 नावां जाय या जवळ जवळ स्टेट्स पार्टिसिपेट गोंय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, मागीर तुगेलो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी असे विविध राज्यांचे, उत्तराखंड आसा असे विविध राज्यांचे आर्टिस्ट तुमचे भितर आसतले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, त्रिपुरा, जम्मू अँड काश्मीर, केरला, त्याचप्रमाणे उत्तर छत्तीसगड, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, आसाम, मणिपूर अशा ह्या भट्ट 19 राज्यांचे आर्टिस्ट परफॉर्म करतात. एका दिसाक ऑलमोस्ट आम्ही 10 ते 12 आर्टिस्ट इन्क्लुडिंग एक हे जे आसा पळय ते कंपल्सरी गोंयची आसतली. एक फोक ग्रुप गोंयाक प्रत्येक दिसा रिप्रेझेंटेशन आसा आणि प्रत्येक दिसा 10 ते 12 म्हणजे 10 पयलू आमचे सोंपपाक जाय. 7-8 प्रत्येक दिसा कार्यक्रम जातलो एक्सेप्ट इनॉग्रल फंक्शन जे आसा ते 7:30 आमचे पयले दीस सुरू जातले आणि कंक्लुडिंग सेरेमनी 10 पयलू कार्यक्रम आमचो सोंपतलो त्या प्रमाणे सगळो हें केल्लो आसा. आम्ही 550 ऑलमोस्ट 600 आमचे हे आसा. 550 स्टॉल्स आम्ही आज घातिल्ले आसा. तातूंत मॅक्झिमम चडशे आमचे गोंयकार भावांकूच आसा आणि वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर्सां भितर ज्यांचे आर्टिजन्स कार्ड आसा, ज्यांची एक सगळ्यांची एक मंदियाळी आसा, यादी आसा, तांकां सगळें तें लिस्ट आमकां वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्यान येता. I have a question. Every year you organize Lokotsav here. Kampal residents have been complaining about traffic problem. Evening time खूप ट्रॅफिक त्रास जाता तांकां. ते म्हणटा आमकां घरांतले भायर सोडून बसूंक मेळना. आमच्या दारा मुखार पार्किंग करता. म्हाका आज पर्यंत आमकां ह्या संदर्भात काही गोष्टी आमी तुमचे कडल्यान आमी आयकतात, पण ज्या वेळाचेर ट्रॅफिक कंट्रोल करपाची सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेतात. तुम्ही ह्या फावटी तुम्ही मॉनिटरिंग करचें. सी एवरीबडी इज हॅव्हिंग सम प्रॉब्लेम. सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा. म्हाका एक सांगता सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा. रिक्वेस्टेड यू टू relocate ना. वेरी गुड. पळयता but this time it is not possible. But you only called up me last time. Somebody has called up me regarding this issue. But till today we have not received any complaint from any residents from the Kampal area. But definitely, see, Lokotsav is a brand of Goa. So because of some people, it is not possible for us to share. Let me talk very frank and open to you. You understand, no? हांव ते बाकीच्या भशेन पळयतलो बिळयतलो तसलें बीन कांय ना. Lokotsav is a brand of Goa.
It is we are having a ample adequate parking facilities आणि म्हणून आम्ही लिमिटेड टू द स्टॉल्स आसा न्ही 550 स्टॉल्स जे आमच्या कॅम्पसा भितर मावतले तशें आसा ते काही गोष्टी सगळ्यात काही गोष्टी लेजर तुका मेळपाक शकता एट मी टॉक व्हेरी फ्रँकली Nobody is opposing it. They Yeah, only but want only to the shifting of relocate. relocating. We will take care of this. But आम्ही असं म्हणता की बाकीचे कोणाक सगळ्यांक त्रास जावपाक जायना. साधी गोष्ट सांगतो का? When serendipity was going on, we have shifted. We have not given a permission to the serendipity festival. You also know that serendipity festival is one of the biggest festival in the state of Goa. We have shifted the main program at the Donapal, that Taligaon plateau. There also I received a complaint. Then where to host these programs? There also, then where is the place? There also I received a complaint. Somebody is having a loud music. Because our music is closing by 10 midnight, 10 p.m. So everybody will be having a problem. So we are here to resolve the problem, but not to closure of the Lokoso or not to closure of any festival which Goa government is doing, because Goa government is giving the permission to them. No, course band karo maga na. They only But want where? to shift So it. we have shifted it. There also we are having a problem. They are having a problem. Everybody will be having a problem in the state. Let us check. Let us think on it. But I don't want any person or the resident to be fall in trouble. And तांकां आमकां त्रास मुळीच करपा नाका. Suppose तांचे जर कितें जर आसलें जाल्यार आमी येतले आयकतले. We will resolve the issue. 24th edition. लास्ट टाइम तो एक विषय झाला ते आवडलं टेकिंग केअर सर लास्ट टाइम पण मोठ्या इलेक्ट्रिसिटीचा विषय झाला त्याला तुझा विषय झाला हाऊ यू आर टेकिंग केअर ऑफ दिस टाइम नो कशें आसा न्ही इलेक्ट्रिसिटीचो उजो तो पेटिल्लो अशें कितें आसा न्ही बारीक बारीक विशय आमकां लास्ट मिनटाक ते लास्ट मिनटाक आमकां मातसो कोणाचो कितलो तांकां पावर जाय पडटा हें आमकां पयलू कळना सो आमी तें एक हें दवरता कितें आसा एक 5% एक्स्ट्रा एज फार एज फाटले वर्सा आनी सुरवात कितें आसता कोण घेता आपापलेच ते कनेक्शन घेता आनी वायर असो पळय न्ही ती एखादे थोडे बारीक घालता ते सर्टन एम्पियर्साची वायर घालची पडटा एका बरोबर 550 स्टॉल्स प्रत्येका कडेन 550 सुरवातीकूच हो विशय जाता मागीर ते रिजॉल्व बट वी हॅड गिवन व्हेरी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग टू देम तुमचो कितें तो विशय आहा अनलेस अँड अंटील आमच्यो काही गोष्टी इलेक्ट्रिशियन वी हॅव आमी इलेक्ट्रिशियन ते करून आमचे एजन्सी जे आसा तांकां आमी सारके वॉच दवरी म्हणून सांगला त्या प्रमाणे आमी करतले कितें ओके लास्ट टाइम इवन हायजीन इज कन्सर्न वी हॅव टेकन एवरी केअर त्या दृष्टिकोनांतल्यान सुद्दां आमी आमचो प्रयत्न आसा यू विल सी दॅट दी लोकोत्सव एक डाग लोकोत्सवाक लागपाक जायना ह्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करता मी लास्ट टाइम हायजीन मेंटेन करून सुद्धा खूपशे टॉयलेट्स थंय घातिल्ले नळाचें उदक घातिल्लें तरी आसतना ते भायले जे स्टॉल्स येता पळय ते ओपनूच थंयसर उडयतात ना आता तुम्ही ह्या फाटी आता कशें आसा न्ही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना आता आमचे अधिकारी जे आसात थंय न्ही आमचे अधिकारी जे आसात थंय कोण तरी गार्डिंग करपा खातीर आसता जेन्ना आमकां हें कळ्ळें आनी इमिडिएटली वी हॅव स्टॉप ओके हा थँक्यू सो मच as far as sports or something कितें स्पोर्ट्साच्या हितून डिफरंट टॉक्स सांग स्पोर्ट्साच्या डिपार्टमेंट कितें स्पोर्ट्साक 38 नॅशनल गेम्साक पार्टिसिपेट जाता So any update on that Kampal football ground, like by when it will be completed already? See, the Kampal football ground again and again I am telling you that that ground is not in possession of the director of sports and youth affairs. It is done by the smart city. So we are not at all Will you hand it over to you all later? No, I don't know whether they are going to hand over to us or not. I don't know. We have not moved any letter of correspondence from the smart city, or it is vice versa. Anything on this Bandur? That we will take it into the. No, एक unique project astolo. So we are planning for that. You are planning for Yeah, yeah. So by when you will be come up with a plan? By when? And actually already आम्ही in pipeline आसा. आमचे पयलूचे मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर त्यांची जे यादी होती आणि ताणीन तो बांदोडकर ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड तो मोठे स्वरूप ताका दिवपाचें आमी ऑलरेडी वी हॅव टेकन अ डिसिजन एंड आय थिंक नेक्स्ट फायनान्शियल इयर वी आर गोइंग टू टेक दॅट Any update on the cricket, international cricket stadium? दॅट इज नॉट सो आम्ही ताका करस्पॉन्डन्स केल्ले आहा डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक केअर ऑफ थँक्यू सो मच